आसा, वरच्या वाड्यान आमी रावता आणि ह्या आमच्या गावात पाणयाची सोय म्हणटा ती भरपूर आहा आणि कुळाघरां पण आमची भरपूर हांगा चालू आहा. तर हे दोंगराचे सगळे नाशाडी करून जे कितें करूंक सोदता सरकार तेणें तें करूचें न्हू. फाल्यां आमकां हो सरकार आमचो सगळे त्रास काडटलो उदकाचो आमकां आमच्या भुरग्यांक सगळे फ्युचर आमचे कवर करूंक सोदता ते आमी मानून घेवच्यो ना. हेचे फुडें आतां आमी जी चळवळ चालू केल्या तेचे फुडें आमी अदीक करतल्यो हेची सरकारान दखनाय घेवची. हांव संजीवनी दत्तराम हळदणकर. हांव सांगूंक सोदतां की आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, सगळो दोंगर आसा पळय आमकांय भायर वयतले जाल्यार मेळना कांय ना. आनी अशें हांव सांगूंक सोदतां की अशें करपाचें ना सगळें नाशाडी करून आमकां हें उदीक पासून मागीर मेळपाचें ना. पूण सीएम पासून आरमाला येवन गेलो आमी पासून 6 जाणां थंयसर गेली. पूण एक मागणी आसा सरकारानूय आमचे मातशी मान्य करून घेवपाचें. आमचे ते भितर ते जमनीन आमची एक मसुंडी आहा, आमचे ते हे देवाचे पॅड आसा आणि ग्राउंड आसा, हे सगळे आहा. आणि येणारे हेतूर जो इम्पॅक्ट आसा पळय तो आमच्या पाणयाचेर पडटलो. आणि फाल्यां जर सेटलमेंट येयली आमकां खबर ना 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सेटल करूंक सोदतात ते कळ्ळें. सो भितर कितली सेटलमेंट लोक वस्ती येतली आमकां खबर ना. 500 फ्लॅट, 1000 फ्लॅट, 2000 फ्लॅट आमकां वी डोंट नो. सो तेच्या खातीर तांकां आतांच आडावपाक जाय. हेचो परिणाम गंभीर आहा. म्हाका सांगा फाल्यां जर येयले थंय जाल्यार आमकां 3 हेतूर सफर करचे पडटले. एक इकॉलॉजिकल आनी एक डेमोग्राफीक. हे दोनूय आमच्या गांवाचे हलतले. गांवाक गांवूच दवरपाक जाय. गांवाचें शहरीकरण करपाचें ना. हांगा फॉरेन टुरिस्ट येता हे आमचे नेचर पळोवपाक, पर्यावरण पळोवपाक येता. हेचो जर विनाश जालो ह्या डोंगराचो जाल्यार सगळे आयज भटवाडचो डोंगर, फाल्यां केप्यांतलो डोंगर, परवा कोरखणचो डोंगर, एक 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 करून दोंगर काबार करतले. पयलीं पोर्तुगीज येवन गेल्ले, पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमकां हे केले, गुलाम दवरले. आतां दिल्लीकार येतात. हो जो फेज 2 आसा तो दिल्लीकार आमकां कॉलनायज करतात पयशाच्या जिवार कळ्ळें. आतां जर हो जर डोंगर सेटलमेंट जालो जाल्यार उदकाची समस्या भयंकर जातली. सेकंड थिंग ड्रेनेज, हेंची जी वयर जातले आनी आमी सकयल जातले. तेंची जी ड्रेनेज आहा पळय ती सगळी आमची बायक येतली, सगळी घाट. आनी तिसरी वेस्ट मॅनेजमेंट आमची सारकी जावची ना. ते ऑलरेडी गार्बेजीचो ते आतां इतकी सेटलमेंट येतली, गार्बेज खंय वयतली. हे भयंकर 3 मुद्दे आहात आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तिसरी फुडली गजाल म्हणजे डेमोग्राफी चेंज जातली. इतकी लोक वस्ती येतली, 5000 6000 हे येते. आनी आमचे गांवचे 600 लोक हे वाड्याचे 6000 हे 600 खंय. हेचो फूल परिणाम फुडल्या 10 वर्सां भयंकर जावपाचो आसा. त्याच्या खातीर आमकां सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की हे इमिडिएटली कॅन्सल जावपाकूच जाय. हे जर कॅन्सल जायना जाल्यार आयज आमी 4 वाड्याचे लोक जमयले, फाल्यां आमी अख्खो हरमल गांव जमयतले. हे त्याच्या खातीर सरकाराक हे मागता की हे इमिडिएट हेतूर कॅन्सल करूंक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं. आणि लोक सध्या सगळे जमा झालेले आहात. तो कित्याक सध्या जमा झालेले आहा? आम्ही एक ऑफिशियली लेटर पावयल्ले आहा TCP डिपार्टमेंटाक. सध्या हांगासर लोक जमा दाखोवन जाल्लेले आहात. ते कित्याक म्हणजे हांगा इतके लोक भायर सरतात म्हणून ऑब्जेक्शन आमी एक पर्सनली एक कितें म्हणटा मिडिया थ्रू आमी दिवंक सोदतात TCP डिपार्टमेंटाक. इतको लोक एका हेतून भायर सरलेले आहात आवाजान. तो फाल्यां सकाळी कितेंय करपाक लोक शकता. कोण जर TCP डिपार्टमेंट चुकीचो निर्णय समज घेतलो तेंच्यांनी जाल्यार फाल्यां सकाळी दिल्लीकार येयले, तेंच्यांनी जी काय कन्स्ट्रक्शन केली किंवा थंयसर विलास बांदले तेका हे फाल्यां सकाळी भायर सगळे लोक जमा जातले आनी तेंकां निश्चित करूंक उडयतले. कारण आमकां ही फुडली जे मोर्चे सारकी परिस्थिती जाल्ली नाका. आमकां मोर्चे तुमकां खबर आसतले लोकांक सध्या चलपाक वाटेना. दिल्लीवाले सगळे तेंकां इतको ह्या करतात, तेंच्या गनांनी पावर दाखयतात. आमच्या लोकांची हीच परिस्थिती जावपाची आहा म्हणून हे लोक आतां जागे जाल्ले आहात. आनी हेच्या फुडें लोक जे गोंयान अशें काय जातले ते लोक भायर सरतले सगळे. धन्यवाद. खरं म्हणजे परिस्थिती आम्ही ह्या जाग्यान जे उबे आसा त्या जागेचो सायडीचो जर निसर्ग पळयलो जाल्यार आमकां अशें दिसता की हो सगळो निसर्ग कितको नयनरम्य आसा म्हणून. आणि हयसलो जो व्यसन मुद्दाम दाखोवचो, हयसर फोफी दिसता, माड दिसता, हयसर रासोळ्याचो नंदरूक दिसता. ह्या झाडाक कितकीशी वर्सां जाल्ली आसात. आणि पाणयाचो विषय कसो आसा एक सादी गोष्ट मी तुमकां पेडण्यातलीच सांगता. आमकां खबर आसा ज्या टायमाचेर कोकण रेल्वे बोगद्याचं काम चालू झाला आणि तो डोंगर थंयसर फोडलो गेलो. कित्या खातीर राष्ट्रीय प्रकल्प ही जी कोकण रेल्वे येवंक लागली कितकी वर्सां ती रोह्या मेरेन येयल्ली, पण रोह्यासून फुडें येवपाक तिका कितकीशी वर्सां लागली. त्यामुळे तो जो डोंगर आसलो तो पोखरूचो पडलो आणि JCB घालून किंवा थंयसर बोगदो मारलो गेलो आणि त्या बोगद्यासून त्या डोंगराक जो अडलेला पाणी असला त्या पाणी धो धो म्हणून त्या बोगद्यासून व्हांवपाक लागला आणि अमय गाव हो अक्षरशः सुकलो गेलो.
आजय वचन अमैन पळोवपाची म्हणजे आमचोच गांव पेडण्यान मालप्याच्या फाटल्यान ज्या अमैन वचपाचा आणि अमैन पळोवपाची अमैतले खोपडी अमैतले माड आणि अमैतल्या लोकांचे पाणयाचे हाल कसले जाले ते ही एक परिस्थिती झाली. दुसरी परिस्थिती म्हणजे आमचे भुरगे अभ्यास करता मोरजेन परिस्थिती कशी आसा सगळे वाटेन ढँग 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 लागलेले आसा. कंप्लेनी केले जाल्यार सुद्धा 11, 12, 1, 2, 3 जायसर हे साऊंड सिस्टम बंद जायना. सरकारान खूप दिले सुप्रीम कोर्टान खूप सांगले की 10 जाल्या उपरांत साऊंड सिस्टम बंद करा. इतको डेसिमल पॉइंट जावो तरी सुद्धा कोण एक आयकपाक तयार ना. त्यामुळे हो जर कान फुटता तसलो साऊंड फाटी हांगासर एक वसुंधरा म्हणून आमच्या वाड्याचेर जाल्ले खबर आसतली तुमका एक 4-5 वर्सां पयलीं हे वसुंधराचे हे वसुंधरान कितें केलें नाव दिले गेले वसुंधरा. वसुंधरा म्हणजे कोण ते आमकां खबर आसा. वसुंधरा ही जमनीक म्हटले वयता पण ती जर हयसरचो सगळ्याचो दंगा नाच नाचलो तो वसुंधरेचो न्हू हे जमनीची पूजा करपाचो न्हू जाल्यार थंयसर सकयल्या शेतांत कितलीशी इंजेक्शनां आसली नाल्यार पाण घ्या किसारा. हांगासर जेन्ना ती म्युझिक सिस्टम चालू केली ही सगळी म्युझिक सिस्टम हे सायडीचे नळे हलपाक लागले इतल्या व्हडल्यान ती साऊंड सिस्टम आसली. हे सगळे पचोवपाची तुमकां क्षमता आसा कान भेरे करपाची क्षमता आसा जाल्यार हे सगळे आमी पचोवपाचे. ही दुसरी गोष्ट. तिसरी पाणयाची गोष्ट आनी एक सांगता. हांगासर ज्या टायमाचेर ह्या आमच्या वाड्याचेर काही वर्सां पयलीं बोरवेल मारपाचो प्रयत्न जालो त्या बोरवेलेक अपोज करपाक खातीर रामचंद्र कृष्णा केरकर हो तेन्ना सरपंच आसलो आणि हांव बाबू नायक रंगनाथ तेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन गेल्लो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर सांगता आमकां तो त्याच्या स्वताच्या जमनीन मारता मरे तुम्ही कितें करतले. तेजो म्हटलं कोण मारता तो आमी पळयता म्हटले. ताका सगळ्याक अपोज केलो आमी म्हणून हांगासर बोरवेल जावना. ही एक गजाल जाली. आणि हो बोरवेलीचो जो दुसरो परिणाम आसा तोय सांगता. कोनाडी देवसांतल्यान जेन्ना आमी कोनाडीच्या शाळेकडे वयता थंय एक व्हडले तळे आसा ज्या तळ्याच्या सायडीच्या जी फाटलो व्हडलो दोंगर आसा थंयसर चंदनाची झाडां सुद्धा आसात अशें म्हटलें वयता. पण ते जेन्ना जिल्हा साळगांवकर पीडब्ल्यूडीचो मिनिस्टर जालो आणि गांवांक उदक सावोवपा खातीर थंयसर बोरवेल मारली गेली त्या टायमाचेर त्या तळ्याचे उदक सुकले आसतले. जे तळ्याचे उदक व्हांवताले आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां फक्त आमी देवसांतल्यान पेडण्या वयताना वचना आमी वर्सून वयता. ही एक गजाल जाली. प्लास्टिकचं कोणाक जर प्लास्टिक कितें करू शकता हे म्हाका विचारा. ज्या टायमाचेर हांव हांगाच्यान वास्कोन गेलो तेन्ना 8 दिसां भितर शीक पडलो. तो प्लास्टिकचो जो वास आसा कोणाक जर बघपाचें आसा आमच्या गांवांतल्यान जाल्यार फुकटच्या खर्चान मी घेवन वयतय वास्कोन. बघा तुम्ही पावसाचे प्लास्टिकचे ढिगाचे ढीग उभे केल्ले आसात. कारण कितें आसा सगळो गार्बेज हो महत्वाचो मोठो प्रश्न आसा. आणि सगळ्यात महत्वाची आसा ती म्हणजे गांवची शांतता. आणि आम्ही सगळे जाण एक लक्षात दवरा सगळो गांव करील ते राव काय करील अशी एक म्हण आसा. सगळो जर गांव उठ्ठा न्हू जाल्यार तो सरपंच म्हणजे पंचायत राजचो जो कायदो आसा न्हू ताका खूब आनी काही गोष्टी आसा. आणि हे सभेला आनी काय एक गोष्ट हांव सांगपाक सोदता. ही जी वयर मसुंडी आसा हे मसुंडेक आयची जी आमची पंचायत बॉडी आसा तेतूर पंच आसात सरपंच आसा. ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हे सगळे करपाक परमिशन मेळ्ळी वयतली आणि आमकां मडी जळोवपाचो जो प्रयत्न जालो ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हो जो प्रश्न निकालात काढलो गेलो जेची मान्यता आसतली कायमची मडी त्याच्या घराकडे वयतली. मान्य आसा तुमकां सगळ्यांक. ज्याच्या टेन्युअरान जातले जो सरपंच हाका मान्य दितलो त्याच्या घराकडे मडी पावतली आणि त्याच्या घराकडे जाऊन त्याच्या सयत मागीर टीसीबी डिपार्टमेंटाचेर पावतली. आमकां खबर आसा. आतांच आनी एक गोष्ट जाली. हो सगळो लोक जमला हायसर तो फाल्यांच्याच इलेक्शन बॉयकॉट करपाच्या विचारान जमलेलो आसा. पण सध्या गव्हर्नमेंट आनी एक आमकां सांगतलो सध्या आपुणूय तो डिसिजन घेवपाक सोदता. सध्या कोड एंड कंडक्ट लागलेलो आसा त्याच्या खातीर म्हाका ते डिसिजन घेवपाक जायना म्हणून मातशें पेशन्स काडा. म्हणून आमी परत एकदा सरकाराक सांगूंक शकता हो बॉयकॉट करपाचो डिसिजन आसा हे आमी आमचे अस्त्र आसा ते बंद करूंक ना. येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेका आमी ह्या लोकांचे अख्खो गांव आमच्या बरोबर आसा हे आमी करूं शकता. आणि दुसरी आणि एक गजाल म्हणजे हो निसर्ग वाचोवपा खातीर ही आमच्या फुडल्या पिढयेक बऱ्यापैकी ऑक्सिजन मेळपा खातीर. आणि ऑक्सिजन म्हणजे काय असता ही जर तुमकां जर कोणाक कळोंक जाय न्हू जाल्यार 2 मिनटां तुमची नाका दामा म्हणजे ऑक्सिजनाची काय गरज आसत करतली. पोटाक पाणी नासतना पोटान अन्न नासतना सुद्धा आम्ही 1-2 महिने रावू शकता. पण जर आमकां ऑक्सिजन ना जाल्यार आमी 2 मिनटां जगा शकना. हो जर ऑक्सिजन आणि असलो ऑक्सिजन जगाच्या पाठीचेर म्हाका दिसता खंय मेळचो ना. हेच्या खातीर आणि पर्यटक हे जे पर्यटक सगळे हांगासर येतात ते पर्यावरण म्हणून आसा म्हणून पर्यटक येतात. पर्यावरणाचो विनाश म्हणजे पर्यटनाचो विनाश. आणि पर्यावरण सोंपले आणि पर्यटन सोंपले जाल्यार म्हाका दिसता आणि गोंयान न्हू हरमलान सुद्धा आणि खावपाचा काय उरंक ना. त्याच्या खातीर परत एकदा सरकाराक रिक्वेस्ट करता की ह्या सरकारान हे जे सेटलमेंट झोन केल्लो आसा जो फाटल्या सरकार सांगता की आमी तो नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दवरलेलो
तो NDZ तो सांगता आम्ही चुकीची दुरुस्ती केली, ती फाटल्या सरकारची चूक नसली, त्या दुरुस्तीची चूक तुम्ही करू नका, ती चुकात दवरा. तो नो सेटलमेंट झोनच असो न्ही, त्याची सेटलमेंट झोन करपाची कांय गरज ना. आणि हयसलो जो शेतकरी असा, हयसलो कामकरी असा, हो पेडण्याचो गवंडो असा, कष्टकरी असा, यांची सगळी जे फुडले पिढी असा तुम्ही वाचा, अशी कळकळीचे आव्हान करता. आणि परत एकदा सरकाराक सांगता, हे जर तुम्ही जर ना केले जाल्यार हेचे परिणाम हरमलान तर तुमकां भोगचे पडटले, पण हेचो जो इम्पॅक्ट असा हो संपूर्ण गोंयाभर तुमकां अनुभवचो पडटलो. इतले सांगून माझे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. नमस्कार. ओके, ॲक्च्युली हो जो इशू आसा न्ही तो खूब मिन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आसा. खुबशे आमचे जे वाड्यावयले लोक आसा तशेंच ह्या आमच्या ज्या गांवांत लोक आसा तांकां खबर ना की ह्या अशा पर्यावरण डिस्ट्रॉय केल्या कारणान कितें इफेक्ट जातलो पाणयाचेर तो. हेचेर बेजिकली सरांनी पयलीं उलयलेले. ओके, पूण तरी सुद्दां हांव मातसो इन ब्रीफ तुमकां सांगता. अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हावजींग आनी अर्बन अफेर्स साचेर बेजिकली एक CPHEEO म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा. हेचें मातशें फूल फॉर्म सांगता तुमकां. सो दॅट इज सेंट्रल पब्लीक हेल्थ ओके एंड एनवायरमेंटल इंजिनियरींग ऑर्गनायझेशन, हे तेचो फूल फॉर्म आसा. सो तेच्या अकॉर्डिंग ओके जे प्रत्येक इंडिविज्युअलाक ऑन एन एवरेज जे उदीक जाय न्हू एवरीडे कन्जम्पशनाक, ओके म्हटल्यार आपले एवरीडे नॉर्मल सोर्सीस, ओके जे उदीक जाय नॉर्मल आपलें काम करपाक, ते 135 to 200 लिटर्स आसता. ओके, सो म्हटलें एक फॅमिली जर सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 जाणांची आसा ऑन एन एवरेज, हितून आमी माडांक प्लांट्स बीन काही एक धरून ना. सो अशी जर एक 5 जाणांची फॅमिली आसा जाल्यार दॅट मिन्स इट वील गोइंग टू कंज्यूम 1000 लिटर्स, म्हटल्यार 1 मीटर क्यूब पर 1 डे. ओके, सो एक दिसाक जर 1 मीटर क्यूब जर सपोज उदीक कंज्यूम जालें जाल्यार 30 दिसाचे जातले 30 मीटर क्यूब पर फॅमिली. येसो न्हू या. आणि तुम्ही जर सपोज चार्जीस पळयशात न्ही PWDचे जाल्यार टील 15 मीटर क्यूब ओके इट इज 3.5 रुपीज, म्हटल्यार 3.5 रुपया आसा. मागीर टील 25 म्हटल्यार 16 to 25 इट इज अरावंड 9 रुपीज, आणि मागीर 15 रुपीज जाता. म्हटल्यार तुम्ही जर सपोज ऑन एन एवरेज पळयशात न्ही जाल्यार हेचो जो नॉर्मल कॉस्ट जाता तो अरावंड 200 बेजीक जाता. इतलोच फक्त जे आमी फक्त नॉर्मल युजेशा खातीर फॅमिलीच्या बद्दल म्हटल्यार एक फॅमिली नॉर्मल यूज करता तेचो ऑलमोस्ट 200 रुपीज जातलो, प्लस मीटर चार्जीस जे 100 रुपया ऑलमोस्ट आहा. सो 300 रुपया फक्त नॉर्मल जगपाकूच. म्हटल्यार वर्साचो जर तुमी पळयशात जाल्यार 3,500 ते 3,600 बिकॉज 300 इंटू इफ यू डू 12 देन 3,600 म्हटल्यार 3,500 असोच खर्च येयलो. सो तुमचो जर एक फॉर एक्झाम्पल माड आसा जाल्यार त्या खातीर परत तेका सेपरेट उदीक जाय पडटलें. सो एक ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल फॅमिली जर जगपाक सोदता जाल्यार 5,000 जर असोच खर्च जालो जाल्यार तेका इन शॉर्ट ओके वर्साचो 5 मस्त नाही. हय सगळे उपस्थित आमचे जे ग्रामस्थ असत त्या सगळ्यांचे आमचे जे पर्यावरण बचाव समिती असा आणि सगळे जे आमचे यूथ सगळे असत त्या सगळ्यांचं पहिली स्वागत आणि त्यांना खूप शाबासकी. कारण असा की हो विषय तात्पुरतो आत्ता आम्ही सगळ्यांनी लावून धरला असो विषय ना असा. गेला वर्षभर हो विषय वर्षभरापेक्षा जास्त हो विषय अतिशय मोठ्या प्रमाणात गाजलो गेलो. याचं कारण की आपला जो डोंगर असा भटवाडीच्या सीमेपासून तो जवळजवळ पार्सेकाराच्या स्वामिलीपर्यंत येदो मोठो डोंगर 3.5 लाख स्क्वेअर मीटरचो. आमच्या सगळ्या पूर्वज आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या क्षेत्रांत खंयच कसलाच बांदकाम ना. आणि इतक्या सगळं निसर्गरम्य वातावरण आम्ही सगळे ह्या वाटेन कुळागरां करणारे. आमच्या सगळ्या कुळागरांक आमकां सगळ्यांक ह्या डोंगराच्या मुळे पाणी मिळणारे असो सगळो विषय आम्ही गेल्या वर्षभर लावून धरला. हो जो विषय आम्ही वर्षभर लावून धरला तो विषय आमकां ह्या सगळ्या तरुण मंडळीच्या शक्तीन आमकां सगळें हे करणं शक्य जालां. आणि आमचे हय काही जाणटे असत ते सांगतले की हयसर बऱ्याच वेळा
धान्य वाघ सुद्धा लोकांचे गायी मारलेले असतात असे सांगतात. पण आज आता म्हणजे ह्या वर्षभरात 2 फावटी बिबटे वाघ आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानच धरले. आणि खरं म्हणजे वाघ हेका आमचं पर्यावरण किंवा जे सगळे शास्त्रज्ञ असतात या सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास करणार ते वाघाक जलदेवता म्हणतात की ज्या क्षेत्रात वाघ असतात थंयसर भरपूर पाण्याचं स्रोत असता आणि तोच पाण्याचा स्रोत आमच्या सगळ्या जीवनाचा आधार असा. हे आमच्या सगळ्या जाणट्यांनी बघला, आम्ही अनुभवला. आज थोडी जीवनशैली बदलल्या त्यामुळे आत्ता हो जो विषय आम्ही सगळे एकत्र येयला तो त्याचं रिलेशन खंयतरी बाकीच्या गोष्टींकडे असं ना, पण आमका येणाऱ्या काळात आमच्या ह्या सगळ्याक समर्थन देणारं आम्ही वर्षभर आम्ही सगळं प्रयत्न करता. पण असं लक्षात येता की अरे आमका खंयतरी बाबा आमचे जे कोणतरी प्रतिनिधी असत किंवा आणि कोण असत यांचं फुल एकदम आमका सगळं मेळटा आणि काय जातं असं आमका दिसना. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की या निमित्तान आम्ही सगळे एकजूट रावतले आणि येणाऱ्या काळात आमची ही एकजूट असा तशीच दवरून आम्ही ह्या सगळ्यांचं रक्षण करतले आणि आमचं रक्षण करणारे जे असतले ते आमच्या बरोबर आसपाक जाय. कारण हे आमचं वैयक्तिक स्वार्थ ना असा. आत्ता कोणतरी आमका येता आणि काहीतरी आमका दिता आमका ते घेवपाचं ना असा. पण आमका लक्षात दवरपाक जाय की सत्याच्या मार्गान रावणारे आमच्या बरोबर कायम आसपाक जाय. हे सगळेजण जे असतात ते निसर्गाच्या बरोबर असतले. आणि आत्ता आमका एक बूस्ट बरं झालं की पर्तगाळ जे सगळे मोदींच्या हस्ते प्रभू रामचंद्राच्या मोठ्या मूर्तीचे अनावरण झाले थंय त्यांच्यानी निसर्ग पाणी हे सगळे सांभाळा अशा प्रकारची साथ आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. मग ती साथ घेऊन त्याचीच आम्ही सगळ्यांनी एकदम एनर्जी घेऊन आम्ही सगळ्यांनी ह्या सगळ्या जे आपले महिला असतले सगळे आपल्या 2-4 वाड्यावले सगळे लोक असतले त्यांना आम्ही एक हाक मारली आणि ते सगळे आमच्या समोर आमच्या बरोबर असतात. ह्याची खंयतरी आम्ही लक्षात दवरपाक जाय की ह्या पर्यावरणा खातीर आमच्या बरोबर आपण सगळेजण आसपाक जाय, सगळे ग्रामस्थ असतले आणि याच्या पुढे खंयचाच राजकारण भितर न हाडटना आमकां सपोर्ट करणारे आमकां जाय आसत. ह्या सगळ्याक म्हाका दिसता सगळ्यांचो आमकां मान्यता आसतली आणि हातूंत खंयच वैयक्तीक कोणाचो हो ह्यावटेन आसा तो त्या आमकां काय ना. आमकां फक्त एकच ध्येय आसा आमचा निसर्ग निसर्ग आणि निसर्ग. कारण आत्तापर्यंत हे सगळं सांभाळला हे आताच कसं वचपाक लागला प्रश्न निर्माण झाला. आता अचानकपणे थंय दिसता सगळीकडे आणि अचानकपणे ना ते चुकान थंयसर बाबा ते लागले किंवा थंयसर फॉरेस्ट आसा. अरे प्रत्यक्ष धडधडीत दिसता सूर्यप्रकाशा इतकें सत्य आसा आणि तुम्ही म्हणटात की नाच म्हणून. हे झाड दिसता आमकां समोर आणि झाडच ना जर म्हणटले आमी जाल्यार तेका आमकां बरोबर ना. त्यामुळे अशी दृष्टी ज्याची साप आसा तो दृष्टी साप असणाऱ्यांचोच आमकां साथ दिवपाक जाय. हो एक मात्र आम्ही सगळ्यांनी निक्षून दवरपाक जाय आणि सगळे आम्ही बरोबर आसपाक. आमचं निवेदन घेतलं आणि त्यांच्यानी आपण ह्याच्यावर विचार करतो म्हटलं. त्याच्यानंतर CM साहेब आमच्या हरमाला येऊन गेले त्यावेळी परत त्यांना आम्ही एकदा याद करून दिल्या की तुमच्याकडे आम्ही फाईल पावयल्या. तर त्यांनी म्हटलं की आपण लगेच दुसऱ्या दिवसा आत्ता म्हणजे काल आपण ते सगळे परत एकदा त्यांना रिमाइंड करता आणि आपले हे पावतले म्हणून. नेमके किती तेका आमचं ऑब्जेक्शन असा आत्ता जे ह्यांच्यानी जे कन्वर्शन मागला झोन चेंज मागला त्या झोन चेंज जावचो न्हू आणि हे सगळे निसर्ग दिसता त्यामुळे तो झोन चेंज करपाक अतिशय आमचो आक्षेप असा आणि ह्या बरोबर सगळे आमच्या वांगडा आसपाक जाय. तुम्ही आपयल्यात बघा हां तो कितें आसा आणि फुडें आतां तुमी आमकां आयकपाक आयलें की हांगा झडपी इलेक्शन आसा हां त्या संदर्भात कितें आसा ते मातशें तुमी ZP इलेक्शन आणि ह्याचो काही एक संबंध ना. आमचे हे जे मेळाप आसा हे सातत्यान आमचे सुरू आसा. वर्षभर आम्ही बरेच वेळा मेळ्ळे. परवा आम्ही तर TCPन आम्ही सगळे 50 जण एक बस करून आपल्या आपल्या व्हेकलान आम्ही सगळे TCPन गेले आणि आम्ही त्यांना विचारले की अरे बाबा गेल्या वर्षभर आम्ही तुमकां जे दिला सगळे किंवा आम्ही CMकडे फाईल पावयला ती खंय पर्यंत गेल्या त्याची नोंद तुम्ही घेतली की ना. आणि गेल्या महिन्याभरा पयलीं जे TCPन आपल्या राजपत्रांचं सरकारान एक निवेदन काढला की 13 तारखेपर्यंत ह्या डिसेंबरच्या आमकां ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय आसलें. ते ऑब्जेक्शन फायल करपाक आमी सगळे जाण मेळून गेले की ही जी गोष्ट आसा ती सगळ्या गोवाभरच्या आणि आमच्या जनतेच्या लक्षात येवपाक जाय. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी ठरवून गेलेले की आम्ही सगळे मोठ्या संख्येन वयतले म्हणून. त्यामुळे हे सगळे गोष्टी ह्याच्यासो संबंध ह्याच्याशी असा असं अजिबात ना. पण त्याच्याच बरोबर आमकां समर्थन करणारे आमच्या वांगडा आसपाक जाय अशें आमचा मात्र मागणी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.